नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. सायबाचें फेस्त रस्त्यार दिवपाचो उलो. डबल ट्रॅक उद्देगांनी दुबाव घेतलो. मोगो गांवांनी फुकट लायट उदक दितलो. लायटीचे डियूक कोर्टाचो शॉक बसलो. काँग्रेसींत कालो गोंयच्या प्रदेशाध्यक्षाचोय राहुल केलो. थलायवा रजनी राजनितींत देंवलो. सविस्तर खबरो आदी हेडलायन्स. गोंयचें मायनिंग ताकतिकेन सुरू करपाक सगळ्या पर्यायांचेर विचार. खण उद्देजक गोंय सरकार केंद्राची जाली दिल्ली बसका. प्रदूषण वाडयता, फुडार संकटांत घालता, पर्यावरण कुसयता तसल्या प्रकल्पां आड आवाज काडात. आर्च बिशपाचो गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्या शॅरमावांत उलो. गोंया लागसार दर्यांत कोसळिल्ल्या नौदळाचे MiG-20K विमानाचे चडशे अवशेश मेळ्ळे. मात दुसऱ्या पायलटा सयत फॉरवर्ड सीट मिसिंग. नौदळ म्हणटा सोद चालू. मोगोचें सरकार आयल्यार गांवच्या गरिबांक फुकट लायट उदक. दीपक म्हणटा सरकार काँग्रेस BJP मोगोचोच पर्याय. मोगोन ZPक जाहीर केली 17 उमेदवारांची नांवां. लायटीच्या खात्यांतली 32 असिस्टंट डाटा एंट्री ऑपरेटरांची भरती हायकोर्टांत रद्द. रिटर्न टेस्टीचे मार्क जमेक धरून नवें सिलेक्ट लिस्ट काडपाची ऑर्डर. रेल्वे डबल ट्रॅकाक उद्देगाची हरकत. फायदो फक्त MPTक. GSIA म्हणटा इन्फ्रा प्रकल्प करतना गोंयकारांक तज्ञाक घेवच्या विश्वासांत पर्यावरणाची हानी नाका. गोंयच्या प्रदेश अध्यक्षाचेरूय काँग्रेसींतल्यानूच बॉम्ब. गिरीशाक खंय बदलचो. गिरीशाक ना मॅनर्स ना ग्रासरूट कनेक्ट. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी आमदार रवीचो आरोप. आणि दक्षिणेचो टॉलिवूड सुपरस्टार थलायवा रजनीकांत देंवता राजकारणात. जानेवारीत पक्ष लॉन्च. 31 डिसेंबराक फॉर्मल घोशणा. रजनी म्हणटा 2021तली वेंचणूक लढयतलो. मायनिंग कंपन्यो गोंय सरकार आनी केंद्र सरकार हांची दिल्ली गोंयचें मायनिंग बेगीन सुरू करपाचेर बसका जाली. गोंयांतल्या खण उद्देजकांनी मायनिंग जाता तितले ताकतिकेन सुरू करपाक कितें पर्याय आसात ते केंद्रा मुखार दवरल्यात. गोंय मीन निर्गतदार संघटनेन हे बसके उपरांत दिल्ल्या स्टेटमेंटा प्रमाण केंद्र सरकार सगळ्या पर्यायांचेर विचार करतलो. गोंयचे मायनिंग रोखडेच सुरू करपाक कितें करपाक जाता ताचेर दिल्ली, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आनी गोंय मीन निर्गत संघटनेची बसका जाली. मायनिंग बसकेत मीन निर्गतदार संघटनेन प्रस्ताव मांडले. तातूंत ताकतिकेन उद्देग सुरू करपाक कितें पर्याय जाता ताचेर भासाभास जाली. सगळ्या पर्यायांचेर केंद्रीय खण मंत्रालय विचार करतले. सरभोंवतणी प्रदूषण वाडयता, फुडार संकटांत घालता, पर्यावरण कुसयता असल्या प्रकल्पां आड आवाज काडूंक जाय म्हूण आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रावाचो पोन्ने गोंया फेस्ताचे सेरमावांत उलो. गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक ताचें सेरमांव. अंदू कोविडाक लागून फेस्त भौसाक उक्तें ना. मुखेल मीस ऑनलायन. फेस्ताची फेरीय ना. मोजके आमंत्रीत मिसाक हजेरी लावन गेले. उल्लासानी सर्वेस्पराक वाकाडा. सगळ्या मनशानो देवाक गायन करा. कोरोना व्हायरस परिस्थितीन आमचे मदें जायतो लोक आडकोळींक सांपडला. पिडेन कश्ट होता. दुर्बळकायेच्या बाराकाल चेपला. सिर्वेस सुटून कितल्या आमच्या भावां भयणींक जायत्या तोरांचे प्रश्न पडल्यात. तांचे सोबे हुस्को दाखोवंक आमची जबाबदारी. When we see that there are situations in which
the good of the planet is endangered, where the interests of the poor are not taken care of, when the environment is likely to be polluted, when intergenerational equity is not being enhanced and preserved, then it is our responsibility as disciples of Jesus to raise our prophetic voice. We cannot say we do not care. As disciples of Jesus, as devotees of St. Francis Xavier, who raised his voice against the evils of the society of his times. म्हाका दिसता गोंयभरचे आनी गोंया भायरचे सगळे भावीक ह्या व्हडा उमेदीन फेस्ताच्या निमित्तान ओल्ड गोवा हांगासर दर वर्सा खूब मोठ्या प्रमाणांत येता आनी व्हडा उमेदीन हें फेस्त मनयता. बट कोरोनाक लागून अंदूच्या वर्सा हाजेर बंधन आयलां आनी चडशा लोकांक ह्या फेस्ताक योग मेळूंक ना. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या फेस्ताच्या निमित्तान जावपी नोवेना अंदू कोणाकूच एटेंड करपाक मेळूंक ना. बट तरी सुद्दां लायव्ह केल्ल्या कारणान आमच्या सगळ्या क्रिस्त भावा भयणींनी ती लायव्ह एटेंड केली आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर हांची कृपा सदोदीस तांचेर अशीच उरची. गोंया लागसार अरबी दर्यांत कोसळिल्ल्या नौदळाच्या MiG-29K फायटर विमानाचे चडशे अवशेश मेळ्ळे. एक फॉरवर्ड सीट ना. ट्रेनर जेटाच्या सिटा सयत दुसरो पायलटय बेपत्ता. ताचो सोद चल्ला म्हूण नौदळ म्हणटा. 26 नोव्हेंबराक INS विक्रमादित्यावेल्यान सांजे 5च्या सुमाराक टेक ऑफ केल्लें विमान कोसळ्ळें. एका पायलटाक साल्वार केल्लो, दुसरो अजून बेपत्ता आसा. 2022 मोगोचें सरकार आयल्यार गोंयच्या गांवच्या गरिबांक फुकट लायट आनी उदक म्हूण मोगोची घोशणा. मोगोचोय कोळशा येरादारीक विरोध. हें सरकार खंय काँग्रेसी BJPचें. आतां गोंयकारांक पर्याय फक्त मोगो म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयला. मोगोचे केंद्रीय समितीन येता ते ZP वेंचणुकेक 17 उमेदवारांची नांवां जाहीर केलीं. कशी तरी मतां फोडून फोंड्या आमदारान ती BJP कशी कन्वर्ट करपाची हाजेर जी गेम चल्ल्या. कित्याक तांच्या काँग्रेसीच्या अध्यक्षान सांगलां की फोंड्या आमदारा कडेन काँग्रेसीची तिकेट म्हणटा ती ना आनी काँग्रेसचो आमदार काँग्रेसीच्या अध्यक्षाक RTO चोर म्हणपाक लागला. आतां खरो चोर कोण हेंच्या मदीं तांच्यांनी सोदून काडचें. पण आमच्या वोटरांची दिशाभूल करची न्हय. आज जे नवे नवे दिल्लीच्यान पक्ष येता आनी आमी हे जितले ते जितले म्हूण सांगता आनी परत गोंयकारांक एक फटोवपाचो प्रयत्न करता. पण आमी बी ठरयल्लें आसा 2022 मोगो पक्ष जर सत्तेचेर आयलो आसत येतलोच 100% जाल्यार आमी गोंयच्या रुरल एरियेचेर रावता विकट सेक्शन जे लोक आसात पंचायत लेवलीक तांकां फ्री वॉटर आनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवपाचो आमचें धोरण आसतलें. सांगलां डबल ट्रॅकिंग आनी कोल हें म्हणटा तें नाका आनी हें पयलींच आमी पॉलिसी डिसिजन जेन्ना आमी सरकार उरवा आशिल्ले BJP तेन्नाच हें ठरयल्लें. फुटीर आमदाराचे डिस्क्वॉलिफिकेशनाची याचिका खंय प्रेशरान दामून दवरल्या. डिस्क्वॉलिफिकेशन मॅटर हियरिंगाक खूब फावटी सुप्रीम कोर्टान हियरिंग आयलें आनी हियरिंग जायनासतना पेंडींग आसा. आनी कित्याक येना तें आमकां खबर ना. पूण हें सगळें दबाव तंत्र चालूच आसा आनी म्हाका दिसता डिस्क्वॉलिफाय जाता म्हणून हो गोंदळ सभापती आनी ह्या सरकारान घातिल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सांगेचें पोलीस स्टेशन भारतांत 5व्या नंबरार. केंद्रीय घर मंत्री अमित शहान अवॉर्ड जाहीर केले. केस पेंडन्सी केशीचो निकाल, बायलां आड केशी कश्यो हाताळटात, पोलीस स्टेशनाचे मेंटेनन्स अशे निकशांचेर हो अवॉर्ड दिला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ट्वीट करून पोलिसांक परबी दिली. आमदार प्रसाद गांवकार पोलीस स्टेशनार स्वता वचून मेळून आयलो. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. दक्षिणेचो टॉलिवूड सुपरस्टार थलायवा रजनीकांत राजकारणांत देंवता. येता त्या वर्सा तामिळनाडू विधानसभा वेंचणूक. आपूण वेंचणुकेंत देंवतलो. जानेवारीत पक्ष लॉन्च जातलो. 31 डिसेंबराक फॉर्मल घोशणा म्हूण रजनीन जाहीर केला. पक्ष तामिळनाडूच्या DMK AIADMK राजकारणाक पर्याय आसतलो. मोदी शहा कडेन ताचे संबंद बरे आसले तरी BJP कडेन आघाडी विशीं ताणें जाहीर वाच्यता केल्ली ना. लायटीच्या खात्यान केल्ली 32 असिस्टंट डाटा एंट्री ऑपरेटरांची नोकर भरती हायकोर्टान रद्द केली. 2015तली ही केस.
रिटर्न टेस्टीचे मार्क्स जमेक धरिनासतना नोकर भरती केल्या म्हूण कांय उमेदवार हायकोर्टांत गेल्ले. आतां रिटर्न टेस्टीचे मार्क्स आनी इंटरव्यूचे मार्क्स एकठांय करून नवें सिलेक्ट लिस्ट काडचें म्हूण कोर्टाची खात्याक ऑर्डर. In 2015, there was an advertisement which was issued by the government for recruitment to the post of assistant data entry operator. A written test was conducted, and thereafter, at the stage of drawing the final select list, the marks of written tests were totally ignored. As a result of this, the candidates who were ranking high in the merit list and who were otherwise meritorious, they were deprived of appointment to the post of data entry operator. The appointment orders have been quashed, and the High Court has directed the respondent number 1 and 2 to prepare a fresh select list after considering the marks of the written test and oral interview which is already conducted, and the government has been directed to issue appointment orders on or before 31st of January 2021. रेल्वे डबल ट्रॅकाक उद्देगांची हरकत. दक्षिण गोंयांत येतल्या रेल्वे डबल ट्रॅकाचो फायदो फक्त एमपीटीक. डबल ट्रॅकाचेर गोंयच्या ल्हान उद्देग संघटनेचो अध्यक्ष दामोदर कोचकारान खंत उक्तायल्या. गोंयांत इन्फ्रा प्रकल्प करतना गोंयकारांक तज्ञांक विश्वासांत घेवचे. पर्यावरणाचेर जाता तितलो कमी परिणाम जावंक जाय म्हूण तो प्रुडंटा कडेन उलयला. We need to work out the way how this road can be made through the Western Ghats. We can think about elevated road which can be on the studs, and wherever possible there can be a tunnels, thereby reducing the impact on the wildlife and the forest area. This is a one part of the project. Now total load requirement of Goa on a peak hours is approximately 550 to 600 MVA, which can be catered by, presently it is catering by Western Grid. As it is, they are not drawing much power from the Ambevati because it is coming from the dense forest, and there are a lot of fluctuations in that. Of course, we need an alternate source for the South Goa in case any failure happens on the northern grid, that is Western Grid, which comes from Kolhapur. So my suggestion was that we can either enhance the existing Ambevati line by putting the larger towers on the same line positions and draw the current of 440 by changing the towers, of course, but we need not cut the extra trees. See, all these options need to be worked out because there are a lot of people who have knowledge about these things. There are now new technologies which has come by which you need not get the bigger tower line. You can reduce the impact on the environment. So my contest was to study in deep, getting all the people in confidence and taking this kind of important decision, which is going to affect larger part of the population of Goa, ultimately one line of the southern line, in which I don't find any much need for the other industries except for the MPT, because other industries load is scattered by either the current Konkan highway, or once this highway expansion is done, all the transportation can be done through it. So these need to be actually checked in depth. गोंयच्या प्रदेश अध्यक्षाचेरय काँग्रेसींतल्यान बॉम्ब. गिरीश चोडणकाराक खंय बदलचो. गिरीशाक मॅनर्स ना म्हूण काँग्रेसीचो ज्येश्ठ फुडारी आमदार रवीचो आरोप. तो खंय ग्रासरूट लेवलार वावरूंक नकळो. काँग्रेसीचे आमदार बीजेपींत वचत आसात. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन काम वाडोवंक जाय म्हणून रवी उलयला. आपले पूत बीजेपीत गेले ते खंय तांची मर्जी. जर स्वताचो तर हिताचे जर प्रश्न आसत, स्वताचे जर हे आसा आपल्याक कितें जातलो फायद्याचेर पळयतात, जेन्ना तूं पक्षाचो व्हडले नेतो म्हणटा तो गिरीश एकलो व्हडलो हें करता, हायकमांडान नांव पट्टे पट्टे घेता. हायकमांडाचें नांव कशें कित्या वयल्यान घेता तूं? व्हडलो तूं हें जालो पण पक्ष बांद मरे, रूट लेवलाची बूथ लेवलाची बांद आनी पक्ष तयार कर. तितूच्यान कार्यकर्ते येवनी ना तितूच्यान कॅन्डिडेट येवनी, हे सगळें तर अशें जावपा जाय. कॅन्डिडेट उमेदवार वचून येतले, कॅन्डिडेट येतले
जाल्यार रूट लेवलावर काम केलें तेन्ना ते जे कितें सुचयतात ते तुमी हायकमांडाचे लोक येतात तेन्ना तांकां सांगून आनी ही कमिटी आसता ही कमिटी डिसायड करता हो एक मनीस डिसायड करना आतां गिरीश जालें हें करतलो तें करतलो कोणें कॅन्डिडेट सोदता आनी कितें करता कितें कितें हेका लागून बेनिफीट आहा कितें तूं कॅन्डिडेट सोदता तो काँग्रेस सुदारता जायत आतां सद्या एक्शन हेका गिरीश जो आसा तेका बदलून दुसरो हाडपाक जाय दुसरो म्हळ्यार कोण पक्षान जाय तो ते आमी सांगूं शकना पक्षान जाय पूण हेका हें करपाक जाय कारण हो असमत ठरलो पार्लमेंटात जाल्यार असेंब्ली सीट जाल्यार एकूच सीट येवना म्हापशें येवना मांद्रे येवना चिरोड येवना आनी पार्लमेंटूय येवना आयलो तो फक्त सावथ गोवचो तो बी आपले जे तो कॅन्डिडेट सिंबल हँडाचेरच इलेक्शन लडयल्या आनी हांव निवडून येयला आनी आतां आनी आमी फुडें कितें आसा आतां हांव कितें करतलो तें म्हागेलें डिसिजन आतां जावपाना हांव पळयतलो केन्ना तुमी आज गॅरंटी दिनात ना आयज हांव सांगूं शकना हांव कितें करतलो हांव काँग्रेसी आमदार आसा काँग्रेसी आमदार काँग्रेसी म्हाका तिकेट दिल्ली आनी काँग्रेसी तिकेटीचेर हांव निवडून येयला तेच म्हणटा परत त्या काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर उबो रावतले काय म्हण आतां तो सांगता न्हू आमकां तिकेट दिवपाना म्हणटा न्हू तो म्हणटा म्हणून तूं काँग्रेसीची तिकेट दिना अशें म्हणटा हय भोंवता हांगा विकपा भोंवता फोण्या सोदता तो कॅन्डिडेट सोदता खंय यो तूं यो आनी सोद कॅन्डिडेट कोण तो हो कॅन्डिडेट सोदता हो कोण येदो व्हडलो कोण जालो हे कितें आसा हे पूत आयची जे भुरगे आसा चले आसा आयचे भुरगे आसा जावं चली जावं चलो ते स्वता डिसिजन घेता शिकलेले आहा ते तुमी म्हणटात पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज करपा जाय तुमकां कितें दिसता लिडर ऑफ ऑपोजिशन चेंज करपा जाय तेजेर हांव सांगना तेगेलें काम तेणें करपाक जाय तेणें अजून काम करपाक जाय कारण तेणें मातसो एक्टीव जावपाक जाय सरकार खंय चुकता तेजेर एक्ट जावपाक जाय आपाचें वीज आंदोलन सुरू कळंगुटे बसकेक आपाच्या राहुल मांद्रेचो कळंगुटकारांक दिल्ली पावर मॉडेला वेल्यान बीजेपी सरकारा आड उलो वीज आंदोलना वरवीं लोकांनी खंय 200 युनिट मेरेन फुकट विजेची मागणी सावंत सरकाराच्या कानार घालची येता त्या झेडपी वेंचणुकेक आपाच्या उमेदवारांक तेंको दिवचो बीजेपी चलता हायकमांडाचेर तांकां बुद्ध शिकोवंक जाय त्या चिटीत 3 क्वेश्चन आसा 3 क्वेश्चन हाजेर तुमचें नांव नाका नंबर आमकां ना काय नाका तुमकां 24 वरां लायट जाय काय नाका तुमकां 200 युनिट वीज फुकट जाय काय नाका हो जो मुखेलमंत्री आसा प्रमोद सावंत हो गोंयकाराचो काय बीजेपी हायकमांडाचो असो आमी रेफरंडम सगळे कडेन तुमचो घेतले तुमकां सगळ्यांक आतां पावती केली जातली 7504 ह्या नंबरार तुमी डायल करा तुमकां एक SMS येतली त्या SMSचे लिंक आसतली एक फॉर्म भरपाक अशीच पावती आसतली ती ते फॉर्म तुमी भरपाचें आनी सबमीट करपाचें पूण वीज आंदोलनाक तुमचो सगळ्यांचो तेंको वचपाक जाय आतां झेडपी इलेक्शन आसतलें तेन्ना आमचो कलंगूटचो तुमचोच मॅन्युअल काडचो आसता ताका तुमी तेंको दिवपाची करा तुमचोच कलंगूटचो भाव तुमचो गांवकारांचो सपोर्ट आसपाक जाय आसतलो काय ना हो आम आदमीचो आवाज आमकां जाय हय काय ना आमकां बोबो मारपी मनीस जाय बॅकटॉपला वेस्ट करपी जाय कितें आमकां बोबो नाका वेस्ट करपी नाका आमकां काम करपी जाय काम करपी तुमच्या खातीर जाय गोंयांत चलिल्ल्या फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंटाच्या ISL फुटबॉल सर्तींत टिमीचे येरादारी खंय गोंयकारांच्यो गाडयो सोडून गोंया भायल्यांच्योच गाडयो वापरल्यात गोंयचे ट्युरिस्ट बस टॅक्सीवाले खंय गोवा फॉरवर्डाक येवन मेळ्ळे सरकारी ऑफिसर पयशे खावन भायल्यांक परमिटां दितात जाय तशे भोंवड्यो करतात म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट लिमिटेड जे ISL चलयता हांच्यांनी पूर्णपणान जे हांगा ऑर्गनायझेशन केला गोंयान हांकां जे लागणारे लॉजिस्टिक सपोर्ट आसात जे गाडयो लागतात किंवा बसी लागतात हे सगळ्यो गाडयो ज्यो आसा नॉर्थ इंडियातल्यान हाडिल्ल्यो आसा बसी म्हणा टुरिस्ट बसी तशें टॅक्स्यो आनी हांगा परमीट नासतना वॅलीड परमीट नासतना वॅलीड वायलेशनां करून ते हांगा सगळे टिमींग हांगा गाडयो यूज करतात तुमचे ऑफिशियल्स आसात गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स हे पयशे खातात आनी जे नॉर्थ इंडियातल्यान बसयो आसात जे टुरिस्ट टॅक्सी आसात जे ISLाक लागतात हे नॉर्थ इंडियन हाडूचे जेन्ना हांगा स्वता आमचे गोंयकार भाव जे आसात जांचे टुरिस्ट बसी आसात टुरिस्ट टॅक्सी आसात हांकां घेवपाक सोडून म्हाका खात्री आसा पूर्णपणे की सरकाराक हाच्या बद्दल
पूर्णपणे डिटेल्स खबर आसा आणि अशा वेळाचेर काही IPS ऑफिसरांचे हातून कितें म्हणटा ताका कनायवन्सान येवन हे असले तरेचे हांगा चालू जाल्ले आसात. आमकां कळून आयला की काही IPS ऑफिसरांनी फोन करून सुद्धा तांकां एलाव केल्ले आसा साऊथ गोवान ब्रिज क्रॉस करून वचपाक. बीजेपीचो मेडिकल सेल लॉन्च. दोतोर शेखर साळकार निमंत्रक. ताचे बरोबर 15 दोतोरांची टीम वावुरतली. कुडचडे ते कुळे मेरेन खंय लोकांचो रेल्वे डबल ट्रॅकाक विरोध ना, कोळशाक विरोध म्हूण मंत्री आमदार दीपक पावसकारान सावड्डे डबल ट्रॅक आनी अंडरपासाची पळोवणी केली. पणजे मतदान जागृताय रॅली जाली. गोंयभरच्यो एक एक खबरो. प्रत्येकान आपलो कॅम्प केलो, काय न्ही, आपापल्या लोकांक हेल्प केली आनी आय थिंक दॅट इज सफिशियंट. तांची पर्सनल प्रॉब्लेमां आसतली, म्हणजे ते लायक आतां सद्या आमची झगडी जाल्ल्या IMA वर्सीस आयुर्वेदीक एन ऑल. दीस थिंग्स कॅन बी सेटल्ड फायनली. लोकांक कितें जाय ते दिवपाक जाय. कळ्ळें? लोकांचो आमी हे घेवन तांकांय काय तातूंत त्रास जावंक जायना, आमकांय त्रास जावंक जायना, सगळ्यांक बरोबर घेवन. दॅट्स वाय फर्स्ट टायम आय थिंक वी हॅव ब्रॉट ऑल द पॅथीज टुगेदर. नाल्यार आमी झगडी करूंकच उरतात. मेडिकल सेलाचे गोंयचे कन्व्हेनर म्हणून डॉक्टर शेखर साळकर यांची आम्ही आज हांगा भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशा वतीन त्यांची घोषणा करतात. डॉक्टर शेखर साळकर हे बरीच वर्सां भारतीय जनता पार्टीच्या वेगवेगळ्या कामां भितर त्यांचे सदोदीत मार्गदर्शन आणि त्यांचे मदत ही सदोदीत भारतीय जनता पार्टीक आसा. मेडिकल फिल्डा भितर ते बऱ्या तरेन सबंद गोंयभर पार्टीचे आसत, पार्टी इतर हातूंतल्यान आसत, ते सदोदीत त्या आपल्या हातून काम करपाक प्रयत्नशील आसात. डबल ट्रेकिंगाक हे सायडी म्हणजे कुडचडे साकून सावड्डे टील कुळे म्हटल्यार हेका अपोज ना. कोळशाक आमचो अपोज आसा. कोळसो लागता तितलो कमी करपाक जाय. गोंयाक जितलो कोळसो लागता तितलोच फुडें येतलो. आनी म्हाका दिसता आतां 12 मिलियन टन कोळसो सद्या गोंयाक इम्पोर्ट जाता आनी हो कर्नाटका वता. थोडोफार गोंयाक इंडस्ट्री ज्यो आसा स्टिलाच्यो ताका यूज जाता. कोळशाक आमचो अपोज आसा आमच्या गांवचो, हातूर डावट ना. पूण डबल ट्रॅकाक आमच्या सावड्डे मतदारसंघांतल्यान जे डबल ट्रॅक येता ताका आमचो अपोज. कित्याक रेल्वे डिविजनान जनरल मॅनेजर जशें काम करता केन्नाय ताका कॉल करीत तो येता, सायड इन्स्पेक्शन घेता, तो विशय असो सोडटा. हांगाय 2 अंडरपास आसा, व्हेकल अंडरपास, ते त्यांनी तेजो विशय सोडलेलो आसा. काल्या रेल्वे ओव्हरब्रीज आसा तेजोय विशय सोडलेलो आसा. तशें कुळ्या एक सोजामळा रेल्वे ओव्हरब्रीज जाय, तोय ते बांदून दिवपाक तयार आसा. त्या प्रमाणे डबल ट्रॅकाक ह्या वाट्याक तरी अपोज ना. सर कित्याक खातीर हे पर्पज, वॉट इज द पर्पज ऑफ दीस? इलेक्शन कमिशनान नांवां घालपा खातीर रोलाचेर 1 जानेवारी 2021 जेंकां 18 वर्सां कंप्लीट जाता तेंची नांवां घालपा खातीर आतां प्रोग्राम चालू केला. 16 नोव्हेंबर तो 15 डिसेंबर पर्यंत. आनी स्पेशल रिविजन अशें नांवां घालपा खातीर 5 आनी 6 प्रत्येकाच्या पोलिंग स्टेशनाचेर आमचो BLO आसतलो. ज्या मनशाक कोणाक नांव घालपा जाय, फॉर्म 6 भरपा जाय, करेक्शन करपा जाय, ते तेंच्यांनी तेंच्या BLOक मेळपाचें आनी तें करून घेवपा जाय. त्या खातीर हो लोकांक जाणाव जावपा जाय म्हणून आमी ही रॅली आयज हांगा केल्या. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.